सकाळी तुम्ही स्टेटमेंट केले ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सारखी नासली, जबाबदार एसपी आसलो, एसपीच इन्क्वायरी करतलो. पण आता हय सीएमान ब्रिफींग घेतलं आणि एसपी कलेक्टर जितके ऑफिशियल आहा तांकां ट्रान्सफर केल्या. हय ट्रान्सफर म्हणटा तो पयलीं म्हजे प्रमाणे आनी म्हजो डिमांड असो आशिल्लो की एक्शन घेवची ऑफिसरांचेर. कित्याक म्हाका दिसता ते भशेन जें कितें जालां तें मिसमॅनेजमेंट बाय सेवरल एट सेवरल पॉयंट्स. हं, And one is a mismanagement of the administrative machinery. सरकारान एक परसेप्शन क्रिएट केल्लें की 1000 पुलीस पर्सनल थंय पोस्ट केल्या आनी ड्रोन्स ते ओवरसी करता. हे सगळें पेपरार आयलें आनी मागीर ही घडणूक जाली ताजो रिपोर्ट लेटर आयलो. बेसिकली हातून एक कितें दिसता की सरकार एक मिडिया मॅनेजमेंट करून पब्लीक परसेप्शन क्रिएट करता आनी आपली इमेज बरी दाखोवंक सोदता. अशें जेन्ना जाता आनी जेन्ना अशी घडणूक घडटा जी एक अनप्रेसिडेंटेड घडणूक हाजे पयलीं केन्ना जावंक ना. आनी गोंयचे जनतेक खबर आहा की होम कुंड जाता तेन्ना गर्दी जाता, दरेय जात्रेक लाखांनी लोक येतात. हे कितें नविदाद न्ही. दिस इज ऑल एक्सपेक्टेड. इतलें आसून पसून जेन्ना मिसमॅनेजमेंट जाता देन यू हॅव टू फिक्स द ब्लेम. अकॉर्डिंग टू मी ट्रान्सफरिंग ऑफिसर्स इज नॉट फिक्सिंग द ब्लेम. यू हॅव टू सस्पेंड देम. आता सीएमान आता एक इन्क्वायरी बसोवपा खातीर एक कमिटी काडल्या. ते फाल्यां रिपोर्ट हय दितले म्हटलां ते. कसली इन्क्वायरी आमी मागता मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी. ओके. तातून एक हे जुईजान इन्क्वायरी करची. ओके. हे ऑफिसर कशे इन्क्वायर करतले. हेच लोक गिल्टी आहा मरे तातून. म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे एसपी, डीवायएसपी, पीआय तिगूय ते ऑन वेन्यूचेर सायटीचेर नाशिल्ले. मागीर when they are not present at the site, the transfer is the punishment. Is transferring called punishment? So according to me, the response of the government has been insufficient, and the action of the government is also insufficient. ओके. Government, the administration is responsible for this mess. कळ्ळें तुका न्ही. आनी हातून कितें म्हळ्यार टेम्पल मॅनेजमेंट गिल्टी ना अशें म्हणना हांव. खूब जाण आसतले, हांव कोणाची सायड घेना. पूण ताचेर सारके निश्पक्ष इन्क्वायरी जावची आनी ती इन्क्वायरी जावपाक ऑफिसर बसून ती इन्क्वायरी करूंक शकना. इन्क्वायरी करपाक जुईज जाय. तें जाल्यारूच तांकां एक न्याय मेळटलो. दुसरें जें एक्स ग्रेशिया पेमेंट आहा 10 लाख रुपया म्हणल्यार कांयच न्ही. आयच्या गोंयांत म्हारगाय जी चलता तातूंत 10 लाख म्हणटा कांय न्ही. तांकां 1 कोटी रुपया दिवंक जाय आनी तितलेंच न्ही की तांकां तांच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट नोकऱ्यो दिवंक जाय. ते केल्यारूच खरें कितें एक्शनची दिसतली म्हूण. सरकारान मातशें पब्लीक परसेप्शनाचेर जें ते ओगीच लोकांक घुसपावपाक कितें एक अनाउन्समेंट करता पळय ताचे परस खरेंच कितें करचें. सबस्टेंटीव एक्शन जावची.